कोमदत ऑफ मारगांव आमकां नोटीस काडलेली आसा पण नोटीस आनी आमकां इंटिमेट केल्लें आसा की बाबा ही शेतां आसा हेका टेनंट आसा सो तेमची आमकां नांवां दियात कित्याक तेमकां आमकां इंटिमेट करपाक जाय आनी हें आमी कलेक्टराक हेतून आमी डिस्कस केल्लें आसा की आमकां अमके ती शेतांची जे कोण टेनंट आहा ते नांवां जाय आनी आमी तांकां नोटीस काडटा डिमांड म्हणटा म्हळ्यार कितें आमी हितून हें रोयतात कितें सुडान आमकां सांगलोलें एक वार कोता म्हणून हें एक वार कोता कोणा खबर ना कित्याक मागीर एक पाटी हांव हिंग गेलो कलेक्टराक गेलो कलेक्टर म्हणलो तेणें एक वार केलो एका कोणाक इन्कम टॅक्स जालें आनी आमकां पयशे ना आनी कांय सांगलो ना कोणें कोमदादी दिवंक कितें आनी कितें केलें तें आमकां कांय खबर ना बट आमी तेदोस रोयताय तेचे आय पयस बी दिले तेणी आम पयस बी कांय दिले काय दिले पूण ते कितें म्हणटा तरी पण कोत म्हणटाय ती कोत म्हणा ते आमी मात म्हणटाय सिमीट घालून आमी कोताय ते तुमी थिंग आमगे थिंग सायडी शेत पेडा न्ही ते रेडी जालो हा ते मुखार जावपा ना ते एक पांय पडल्यार काबार फायनल हा ते शेत आमी शेत रोयलो आहा आनी शेत रोवन निवपाक 15-20 जण शेत निवताले आनी ते सडनली इन्कम टॅक्सा मनीस येयले आनी आमी इन्कम टॅक्स हें कोताय बाउंड्री मार्क कोताय पूण आमी शेत रोयलो आहा ते आमगे डॅमेज जाता सगळें आनी आतां आमी हें आतां डॅमेज जालें तें आमी कलेक्टराक कंप्लेन करले केस घातली कित्याक हें आमी इतलें आनी टायम मेळना जायत टायम आहा कोत्ता जाल्यार न्हू पूण आतां 15-20 दिसां ताचे उपरांत करूं जातालें आतां इतलें हारी कोण खंय वचपाय कांय जावपा ना पूण आमगे इतलें शेत डॅमेज केलें सगळें शेतां भोंवन ते मनीस आमी घेवन भितरल्या मोदीच्या भोंवताय